नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. CRZ उल्लंघन, सील केल्ल्या अस्थापनाचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले, मात आमकांय आसात मर्यादा. पर्यावरण संवर्धन कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक, म्हणटा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा. साफा मस्जिदी भायर आशिल्ल्या तळयेचो कठडो परतून कोसळ्ळा. राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान वचपी जड वाहनांक लागून मस्जिदीच्या बांदावळीक बसता मार. पुरातत्व खात्यान कोसळिल्लो कठडो परत बांदपाक सुरवात. साफा मस्जिदीचो अध्यक्ष मुल्ला मुर्तुजा इब्राहिमांची माहिती. बुडीज बँकिंग कडल्यान पयशे फारीक करून ठेवेदारांचे पयशे तांकां परत दितले. बोगस रिणां तशेंच गैर कारभार करपी बँकेंचेर करतले कायदेशीर खर कारवाय. सहकार मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. पंकज उदास संवसाराक अंतरले. गोंयांत 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन पंचायत चलो अभियान. रगाडा न्हंयचे उदक प्रदूषित जाल्ल्यान घेवची खाशेली बसका. सप्तका भितर रगाडा न्हंयच्या उदकाचो प्रश्न करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. CRZचे उल्लंघन करून सील केल्ल्या अस्थापनाचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले, अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें आसा. CRZचे उल्लंघन करून सील केल्ल्या अस्थापना बद्दल आमी संवेदनशील आसात, मात कितले गोंयकार ती आस्थापना चलयतात हो एक प्रश्न आसा, अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा. हें सगळें सांबाळून आमकां पर्यावरण संरक्षण कायद्याचें पालन करचें पडटा, अशें तांचें म्हणणें. I don't think till today any residence has been demolished. This is number one. I don't think I'm wrong if I go further and say I don't think any residence has been sealed. Yes, a couple of commercial places have been sealed. That is a consequence to directives of the High Court. We can't resolve the issue. The question of locals doesn't arise. You see, we are harping on that term locals. We are also local. We are Goans. We are sensitive to the problem. But I will ask you another question. How many of those places are really being run by Goans? Please answer me. This is very clear as far as the Chief Minister is concerned. He has categorically told me that we should do our best to protect structures of our local people. To the extent that he has directed the Advocate General to file a petition before the Supreme Court as a consequence to orders issued by the Honorable High Court in Goa, or High Court of Bombay, Goa bench. Okay. So what could be? We are sensitive to the issue. We definitely would like to walk the extra mile to help our people. But we also have our own limitations. End of the day, we are governed by the Environment Protection Act. And so we have to follow that, respect the law, and you have a word from me. As much as we would like to help the locals, we will also ensure that whatever directives are issued by the High Court. फोंडें म्हालांतल्या साफा मस्जिदी भायर आशिल्ल्या तळयेचो कठडो परतून कोसळ्ळा. राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान वचपी जड वाहनांक लागून मस्जिदीचो वाठार हालता आनी हाचो मार बांदावळीक बसता. ताकाच लागून कांय कडेन वेऱ्यो गेल्यात. पुरातत्व खात्यान कोसळिल्लो कठडो परतून बांदपाक सुरवात केल्ल्याचें मस्जिदीचो अध्यक्ष सांगता. फोंडेच्या साफा मशिदीच्या तळयेचो कठडो परतून कोसळ्ळा. राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान वचपी जड वाहनांक लागून मशिदीचो वाठार हालता. हाचो परिणाम मशिदीच्या बांदावळीचेर पडटा. ह्या संदर्भात पुरातत्व खात्याक बेगोबेग कळीत केले उपरांत पळोवणी करून तांणी काम हातीत घेतलां. कांय कडेन वेरोय पडल्यात. ह्या संदर्भात येरादारी खात्याक मुख्यमंत्र्याक जिल्लो अधिकाऱ्याक कळीत केला, पण आजून कांयच पावल उबारूंक नाशिल्ल्याचें साफा मशिदीचो अध्यक्ष मुल्ला मुर्तुजा इब्राहिमान सांगलें. बांदतना ल्हानशे स्पीड ब्रेकर लायलेले तेन्ना ते वायब्रेट जावन ते आमकां डॅमेज जाले. हेजे पयलीं डॅमेज जाले. एक मस्जिदची वॉल पडलेली आजूबाजून तेका हे करून सगळे करून तेका परत असले ते पोजिशन हाडून दवरले. आता परत सायडीचे ते स्टेप्स जे आहात ते तितून क्रॅक आयला.
गिरेक आयला म्हणून ते केन्नाय पडपाक शकता, मनीस थंयच्यान भोंवतना ताका डॅमेज जावपाक शकता, म्हणजे कितें जिवाक मार वच्चे ना म्हणून तेंच्यांनी इमिजिएटली तेजेर काम चालू केलां. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की हे पोर्शन डेंजर आहा मातशें, तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी आफ्टर प्रोसेस तेंच्यांनी काम चालू बी केलां आनी एक दोन महिन्या भितर हें काम कंप्लीट करतले. आनी तेंचें काम करपाची पद्दत एकदम बरी आहा, आसा तशेंच करून दाखयतले, कांय चेंजीस करचे ना ताका. बरें, आतां एक क्रॅक वचपाक कारण म्हटल्यार हांगसरल्यान वचपी हेवी व्हेकल अशें तुमकां दिसता? हेवी व्हेकल वायब्रेट जाल्यार सगळे वायब्रेट जाता. ह्या मस्जिदचे जे विंडो ग्लास आहात ते सुद्दां वायब्रेट जाता. तेजे बद्दल आमी नॅशनल हायवे बी बरयलेले आहा, मामलेदारा, कलेक्टरा, CMA, गव्हर्नराक बी लेटर केल्ले आहा. अजून तेजेर कांय एक्शन घेवना, तेजे मुखार पळया कशें जाता तें. एक दोन महिन्याचे तेंच्यांनी सांगलां, पूण कितें काम हेवी वर्क, हार्ड वर्क आहा, फातर मोठे मोठे काडपाक दवरपाक जाता प्रॉब्लेम, ताका टायम लागतले. विथीन 100 मिनट आमकां कन्स्ट्रक्शन अलावड ना, आनी हो बियॉन्ड 100 मीटर आमकां तेंची परमिशन घेवपाक पडटा. आनी हो हायवे आसा तो कितल्या मिटरांचेर येता? विथीन 50 मीटर आहा, 50 टच जाला तो, बाउंड्रीचेर टच जाला हायवे. ओके. तेजेर कन्स्ट्रक्शन टायमार खूब तेजे वायब्रेशन जाल्ले, एक्सलेशन खूब जालें आनी मातशें डॅमेज जाला. ह्या संदर्भात तुमी कितें कोर्टान बीन वचपाची कितें तयारी केलेली आहे? कोर्टान वचपाचें कांय ना, हेजे बद्दल कोर्टाचें कांय ना. आमी म्युच्युअली अशें करून जास्त आमी केल्यार CMचे फुडें वयता. जी साफा मशीद आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अखत्यारीत येता, सध्या ह्या मशिदी भायर जे जागतीक पर्यटन स्थळ जावन आसा, त्या मशिदीच्या भायर जे तळे आसा त्या तळ्याचो कोठडो कांय प्रमाणात खचिल्ल्यान तेजें दुरुस्ती काम हांगा सुरू आसा. जे काम करतात आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेच्या वतीन गोंयचो जो फांटो आसा ते हें काम करतात. ही धड कोसळपा फाटलें कारण म्हटल्यार हांगा सुमार 100 मिटरांच्या भितर म्हणजे 50 ते 75 मिटरांच्या अंतराचेर राष्ट्रीय महामार्ग गेल्लो आसा, ज्या महामार्गा वयल्यान अवजड वाहनां वतात. 4 चाकी, 6 चाकी, 8 चाकी, 12 चाकी अशे व्हडले व्हडले मालवाहू कंटेनर ट्रक हांगसरल्यान वतात आनी त्या वाहनांचो म्हणजे मदीं स्पीड ब्रेकर आशिल्ल्यान थंयच्यान जे स्पीड ब्रेकरा वयल्यान ती जे स्पिडीन जी वता तेका लागून हांगा ह्या मशिदीची जनेलां हालतात. तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांत रावपी लोकांच्या घरांची जनेलां हालतात. तशेंच ह्या तळ्याक जे हांगा फातर आसा हें खूब पयलींचें बांदकाम, त्या बांदकामाकूय खूब कडेन तडे गेल्ले आसा. हेका कसलीच बाधा पावची न्ही अशी तांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. ज्या सहकारी बँकेनी ठेवीदारांचे पैशांचे गुड्डुलासांव केला अशा बँकेकडल्यान पैसे फारीक करून ठेवीदारांचे पैसे परत करतले. बुडीत बँकेकडल्यान डिसेंबर 2024 मेरेन पैसे फारीक करपाची मोख सहकार खात्यान दवरला अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. तशेंच सहकार बँकेनी फेक रिणाचो व्यवहार आनी हेर गैरकारभारांचे सहकार खाते कारवाय करतले अशी माहिती लेगीत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. तेजे तिनी बँकांतले विशय जशें पयलीं तो बरेच पयलीं म्हणजे 2022-2023 न्ही बरेच पयलीं हे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ताजेर आमी 2-3 हॉटेल घातलेले आसात की जे पयशे रिकवरी करपाक जाता. उदाहरणार्थ काही फेक लोन्स आसात, काही लोन्स रियल आसात म्हणजे बरोबर आसा, पण जी फेक लोन्स आसात तांचेर वेगळे पद्दतीन एक्शन घेवचें पडटलें आनी जेणे खरेंच लोन घेतिल्ले आसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तांचे कडेन जितली जाता तितली बेगीन रिकवरी करून जांगेल कोणाचे डिपॉझीट जे आसा पळय ते डिपॉझीट आमी रिफंड करपाक पळयता. जितले शक्य आसा तितले जाता तितले बेगीन म्हणजे आमी डिसेंबर हे टार्गेट दवरला. 2024 डिसेंबराक टार्गेट जितले मॅक्सिमम रिकवरी करपाक जाता. दुर्दैवान आसा आसा की ह्या सोसायटीनी एसेट सुद्दां हे करूं म्हणजे बँक सुरू करता आसतना जावूं एखादी तांची मनाची भावना बी बरी आशिल्ली, पूण जशे पयशे येवपाक लागले तशें तशें मागीर तांची वृत्ती जी आसा पळय ती बदलत गेली आनी बदलत गेली कशी म्हणजे ताजो अपव्यवहार करपाचो गैरव्यवहार करपाचे हे तांचे हातूंत सुरू जाले आनी त्यामुळे विजनरी बँक नंतर मागीर तुजी ही बँक तांची महिला बँक म्हापशें आनी तिसरी अष्टगंधा ही बिचोली अशे 3 बँको जे आसा पळय ते सद्या सामके रेड लिस्टाचेर आसात आनी 2024 पर्यंत ताचो जो कितें वेव्हार आसा पळय फकत आतांचो वेव्हार चालू ना. आमी जे लक्ष दवरना ते लक्ष म्हटल्यार एसेट्स तांचे फायंड आउट करपाचे, एसेट्स जम जाल्यार डिस्पोज ऑफ करपाचे आनी जे कितें आसात ते आनीक जांचे कोणाचे रियल लोन आसा ते रिकवरी करपाचे आनी जे बोगस केल्ले आसा पळय त्या संबंधी ऑफकोर्स हे सगळे बँकांनी
क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाल्ले आसात. आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट आसा पळय, कॉपरेटीव डिपार्टमेंटान केसीस फायल केल्ले आसात. आतां काही वेळ जाता कितें अशा प्रकारचे क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाता पळय ते वेगवेगळ्या टप्प्याचेर पेंडींग उरतात आनी डिले जाता. एक्चुअली तो हे जो प्रोसेस आसा तो मातसो एक्सपिरायड जावपाक जाय. संगीत मळार खासा करून गझल गायनाच्या मळार आपल्या योगदाना खातीर नामना मेळिल्लो भारतीय गझल आनी प्लेबॅक गायक पंकज उदास पिरायेच्या 72व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. 1980 ताणें आपलो गझल आल्बम आहत प्रदर्शीत करून आपली कारकीर्द सुरू केली. त्यान फुडें ताणें जायते हिट रिकॉर्डूय करून नशा आनी शगुफ्ता ह्या आल्बमा वरवीं संगीत मळाचेर एक ताणें छाप आपली सोडिल्ली. पंचायत चलो अभियान गोंयांत 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या काळात जातले. प्रत्येक मतदारसंघात एक मंत्री वचून विकसीत भारत यात्रेची म्हायती दितले. तशेंच पंचायत वाठारांतले प्रश्न जाणून घेवन ते सुटावे करपाक काम करतले. सोमारा ह्या अभियाना वरवीं खंयचो मंत्री खंयच्या मतदारसंघात वतलो ते सरकारान परिपत्रक काडून जाहीर केला. विकसित भारत 2047 ह्याच्या अंतर्गत पंचायत चलो अभियान हे राज्यान राबयल्ले वतले आणि ह्या अभियाना अंतर्गत प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक मंत्र्यान एक दीस घालोवचो अशें सांगले गेल्लेले. आता आमच्या कडेन त्या मतदारसंघांची आणि मंत्र्यांची यादी पावलेली आसा ती तुमच्या मुखार आमी दवरता. सगळ्या हे अभियान जे आसा पंचायत चलो अभियान जे आसा ते 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या दरम्यान जातले आणि ह्या दरम्यान प्रत्येक मतदारसंघान एक मंत्री पुराय दिसभर त्या पंचायतीची भेटी घेतल्यो आणि प्रत्येक पंचायतीन वचून लोकांक विकसीत भारत 2047 ची म्हायती दितलो. तर ह्यो पंचायती खंयच्यो, हे मतदारसंघ खंयचे आणि त्या मतदारसंघान वचपी मंत्री खंयचे याची यादी आमच्या कडेन येयलेली आसा ती आमी तुमच्या मुखार दवरता. सगळ्यात पयलीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात ते पणजी आणि तालिगांव अशा 2 मतदारसंघान वतले. त्याच्या उपरांत विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आसात ते मुरगांव, मार्मगांव, नुवें, शिरोडा आणि मडकई अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. त्याच्या उपरांत माविन गुदिन्हो जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ते कलंगूट, काणकोणा, पेडणे आणि सांत आंद्रे अशा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांचो दौरो आसतलो. तशेंच रवी नायक जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा ते बिचोले आणि वाळपय अशा 2 मतदारसंघांनी वतले. सुभाष शिरोडकर हे मंत्री जे आसा ते सांताक्रूज, हल्दोना आणि सावड्ड्या अशा 3 मतदारसंघांनी वतले. रोहन खंवटे जे टुरिझम मिनिस्टर आसात ते कुडचडे, दाबोळे, प्रियोळ आणि वेलीम अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. गोविंद गावडे स्पोर्ट्स आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर जे आसा जे सांग्या, सालिगांव, कुर्तली आणि कुंकळी अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. आंतोनियो मोन्सेरात म्हणजेच बाबूश मोन्सेरात हे वास्को, मारगांव आणि मया अशा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतले. सुदीन ढवळीकर जे पावर मिनिस्टर आसा ते म्हापसा, सांखळी आणि कोर्तालीम अशा 3 मतदारसंघांनी त्यांचो दौरो आसतलो. निळकंठ हळर्णकर फिशरीज मिनिस्ट्री जी आसा ते फातोर्डा, फोंडा आणि कुंभारजुळ अशा 3 मतदारसंघांनी वतले. सुभाष फळदेसाय जे सोशल वेलफेअराचे मिनिस्टर आसात ते पैरा, मांद्र्या, पर्वरी आणि थिवे अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. जाल्यार आलेस सिक्वेरा जे लॉ मिनिस्टर आसा ते नावेली, बाणावली, केपें आणि शिवोली अशा 4 मतदारसंघांनी आसतले. तर हे 12 मिनिस्टर जे आसा जे 12 तालुक्यांनी वांटून घातलेले आसात ते 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या दरम्यान तांकां दिल्ल्या मतदारसंघांनी वचोन थळाव्या पंचायतींक भेटी दिवन थंयसरल्या लोकांक विकसीत भारत @2047 हाची म्हायती दितले आनी पुराय दीस त्या मतदारसंघांत घालयतले. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदूशीत जाल्ल्यान साकोर्डेचे लोक तिडकल्यात. न्हंयचें उदक प्रदूशीत जाल्ल्यान पंचायतीन लोकांक टँकरान उदकाची पुरवण करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. ह्या विशीं तांणी पंचायतीक निवेदन दिलें. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदूशीत जाल्ल्यान साकोर्डेचे लोक तिडकल्या. न्हंयच्या प्रदूशणाचो विशय पंचायतीन बेगोबेग सुटावो करचो, त्या भायर नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचेर कारवाय करची, तशेंच थळाव्यांच्या सामाकार उदकाची टेस्टिंग करची अशी मागणी तांणी केल्या.
आमचे जे उदकाची जो सोर्स आसा जितूंतल्यान आमकां उदक मेळटा ती खंय ना खंय प्रदूशीत जाला. आमकां आयकून येयल्लें आसा की एक PC कल्चर म्हणजे मत्स्य पालनाचो एक प्रोजेक्ट जाल्लो आसा आनी त्या मत्स्य पालनाच्या प्रोजेक्टाचें जे वेस्ट उदक आसा तें प्रॉपरली ट्रीट करनासतना तें डिस्चार्ज उदक आसा तें न्हंयेन सोडलेलें वयता. तेंच उदक फुडें व्हांवोन आमचो जो पीट आसा ज्या जाग्या वयल्यान आमकां उदक पंप जावन आमच्या गांवच्या गांवांनी वयता किंवा स्कुलान सप्लाय जाता खंय ना खंय तें डायरेक्ट उदक फिल्टर जाता किंवा कितें जाता फिल्टरचो लेवल त्या लेवलचो जर आसा काय ना आमकां खबर ना, बट तें उदक आमच्या गांवांत पावता आनी तें खंय ना खंय पोल्यूट जाला. तेज्या खातीर तेजें एक लेटर दिवपाक तेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावची म्हणून आमी लेटर दिवपाक आयज आमी पंचायतीन जमलेले आसा. आमी तें एड्रेस केला म्हणजे सेक्रेटरीक कॉपी दिला तेजी, एडमिनिस्ट्रेटर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेंबरांक तेजी कंप्लेनीचें लेटर दिलां. बिसायड्स दॅट आमी तेंचे कडेन मागला की आतां आयज आमी जी मिटींग आसली फक्त आमी मेमोरंडम किंवा आमी लेटर आमचे दिवपाक येयल्ले. आमी मागला की स्पेशल ग्रामसभा किंवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा तेंचे कडेन मागल्या. आमी नोटिफिकेशनाक तेंची वाट पळयता. आमकां पंचायत मेंबरा कडल्यान, डेप्युटी सरपंचा कडल्यान, सरपंचा कडल्यान एश्युरन्स मेळ्ळा की ते आमकां आयच्या आयज नोटीस दितली म्हणून. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेन आमचे जे कितें कितें मेजर जे इश्यूज जे आसा म्हणजे हे उदकाचो जो मॅटर जो आसा तो आमी डिस्कस करतले सगळे. तशेंच आमी तांकां सांगलें की बाबा ही ग्रामसभा जेन्ना तुमी कंडक्ट करतले आमी 1 विकाचो तांकां टायम दिला सो दॅट तांकां नोटिफिकेशन सर्क्युलेट करचें, नोटीस सर्क्युलेट करचें, जे आमकां लेटर इन रायटीन तांकां दिवपाक जाय तें तांकां आमकां दिवचें म्हणून आमी तेंचे कडेन मागलां. ऑलमोस्ट एका वर्स किंवा 1.5 वर्स मे बी माहीत जालें आसत तें उदक पोल्युटेड उदक येत आसा उदकान आमच्या न्हंयेत. खंय ना खंय हेजेर एक्शन जावन आसली. हेज्या पयलीं हे ग्रामसभेन येयल्ले पण तेजेर प्रॉपर एक्शन जावन आसली. आज सगळ्यांक कळटा आनी सगळ्यांक हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कळटा की बाबा कितें तरी जावपाक शकता. उदक हे एक स्लो पॉयझनिंग जावपाक शकता जर तें आमचे अनफिल्टर जर आसा किंवा ते प्रॉपरली ट्रिटेड ना जाल्ले. उदकाचोच प्रॉब्लेम आसा. इतले दिसान तोच चलता जाल्यार 8 दीस जाले तेन्ना आमचें डिस्कशन जाल्लें म्हणजे आमच्या मिटिंगेन ठरयलां की 3 दिसांनंतर ताका आमी रिवॉक करतले म्हणून सगळे डॉक्युमेंट मागून अशें म्हणून ठरलां. नो आनी जो रिपोर्ट तुमी WRDन PWDन कोणी हे काडून येयल्ले उदकाची टेस्ट तेन्ना कितें जाली ती 22 तारखेक PWDन टेस्ट काडून येयली. त्या दिसा तेंच्यांनी मोर्चार बी हाडलेलो. तेच आमचो रिपोर्ट पळय सोमार दीस 24 तारखेर आयलो. तो रिपोर्ट नॉर्मल आसा. उदक बी सारकें आसा. ज्या जाग्यार आज गांवचे लोक ग्रामस्थ पंचायतीक निवेदन दिवपाक आयिल्ले की रगाडा न्हंय जी आसा ती दूशीत जाल्ली आसा आनी ती दूशीत जाल्ल्या कारणान लोकांक जिविताक धोका आसा आनी जो पर्यंत तें उदक दूशीत जाल्लें तें स्पश्ट जायना तो पर्यंत तरी आमकां उदकाची सोय पिवपाची खंयचे टँकर द्वारे करची अशी तेंची मागणी आसली. आज पर्यंत तुमी हें उदक धोकायताक आतां कितें केलां, कितें रिपोर्ट आसा? जेन्ना PWDन रिपोर्ट काडलो तेन्ना तुमी कोण हजर आसलेले काय कोणी तेणी खंयची उदक व्हरोन दाखयला, बरें उदक व्हरोन दाखयला, आपल्याक दुबाव आसा तेन्ना आपली उजीर आमची ग्रामस्थाची उजीर तो रिपोर्ट जावचो अशें तेणी मागणी केल्ली आसा. मंदक TV खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. बोंडवेल तळ्याच्या उदकाची पातळी गिमान आटपा सारकी ना. तळ्याच्या उदकाच्या वाल्वाक ह्यान फुडें कोण हात लावचो ना हाची आमी जतनाय घेतल्या. बोंडवेल तळें पुनर्जिवीत करून सांताक्रूज वाठारांत शेताचो मळो फुलोवपाचो आमचो यत्न आसा अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान सांगलें. पयलीं कांय अज्ञात मनशांनी कालापूरच्या बोंडवेल तळ्याचे वाल मोडून उदक सोडून दिल्ले देखून वाठारांतल्या शेतांचेर तशेंच बांयांचेर हावळ येत अशी भिरांत निर्माण जातली. उदका स्त्रोत खात्यान ते वाल्व दुरुस्त करून ते परत कोणी मोडचे न्हय म्हणून एक लोखणाची फ्रेम बसयला आनी ताका लॉक मारला. तळ्यांतले झरे बंद जाल्यात पूण तळ्याच्या उदकाची पातळी धादोसकाय दिवपा सारकी आसा. ह्या तळ्यांतल्यान कनाल बांदून सांताक्रूज वाठारांतल्या शेतांक उदका पुरवण करतले आनी भाजयेचो मळो फुलोवपाक प्रोत्साहन दितले आनी भाजी विकपाक तांकां सुवातूय दितले अशें सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान सांगलें. हय आतां फाटल्या दिसांनी तूं जाणा क्रिमिनल एक्ट तेजेर जाल्लो आहा आनी कोणें ते तिकासोर आमच्या हितून एंटी सोशल एलिमेंट्सान तिकासोर तो वाल सोडून आमचे सगळे उदीक सोडले. हे बोडोवचे कळ्ळे न्हू 1910 बांदलेले पुर्तुगेज टायमार ते बांदलेले आनी हे बांदतना न्हू ते गाड्यांचेर माती व्हरोन 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 तेणी बांदलेले आनी एके सायडीन तेणी अशें फातर मांडलेले झाडां जायना जावपाक उदकाय सायडीच्यान आनी अशें ते बांदलेले आदल्यांनी न्हू अशें चिंतून बांदलेले की आमच्या लोकांक शेतां रोवपाक आनी टोटल शेतां आमच्या लोकांनी हिंगासोर आदी रोयताले सारकी आमचे तालिगांव बॉर्डरीक पासून आमचे शेतां हातीकली आनी प्लस आमच्या तळ्याक न्हू आनीक एक तळ्यां सोंपला माड्डीर म्हणून. ह्या तळ्याचें उदीक त्या तळ्यान येतालें कळ्ळें न्हू सगळां आनी त्या तळ्याक सावन मागीर एक पायप लायन गेलेली आनी आमचो हारसाको म्हणून एक हें आहा पळय आहा हारसाको तेच्या पोंच्यातल्यान ओल्ड पायप लायन गेलेली
आतां बोंडूच्या थंयचो कितें जाला न्हू, जेन्ना पळय ते उदीक सोडलें तेन्ना सुकलेलें, ताका झरी आहा. आतां ती झरी न्हू तुका म्हाका दिसता गेल्या म्हयन्यां पासून आसली झरी चालू. आतां ती झर बंद जाली आनी ऑलमोस्ट आतां म्हाका दिसता एक 2.5-3 मिटर उदीक आहा सद्याक. आहा ते थोडे कितें कल्टिवेशन करून मेळटलें जाय जाल्यार. आनी ह्या फुडें अशें जावं उपकारना म्हणून आमी सारकें फूल प्रिकॉशन घेवंक जाय. तशेंच मामीच्या टायमान न्हू तो. गोमंतक टीव्ही खातीर सांताक्रूजच्यान समीप नार्वेकार. सोमारा NSUIच्या वांगड्यांनी गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या कार्यालयांत वचून कार्यकारी संचालकाच्या दाराच्या भायर रावन बोवाळ घातलो. राष्ट्रीय खेळ सर्तीत व्हॉलंटियर म्हणून काम केल्ल्या भुरग्यांक अजून पयशे दिल्ले ना. ह्याच संदर्भात 30 भुरग्यां सयत NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हाणें गोंय खेळ प्राधिकरणाच्या कार्यालयांत ते गेले. 450 कोटी राष्ट्रीय खेळा सर्तीत घेवन घोटाळो केला आनी भाजप पक्ष भ्रष्टाचाराक तेंको दिता असो आरोप NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केलो. आम्ही आयज सगळे स्टुडंट्स NSUI हांगा एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मेळपाक आयला. आमचो मेन इश्यू म्हटल्यार हेंचे पयशे जे व्हॉलंटियर हेंच्यांनी केल्ले फॉर नॅशनल गेम्स अजून हेंकां दिले ना. 4 म्हयने जाले अजून हेंकां पयशे दिवंक ना. तो विचारपाक आमी आयला कित्याक दिना तुमी आनी ताबडतोब पयशे दिवंक जाय म्हणून आमी डिमांड घेवन हांगा आयला. आनी आमकां एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर भितर घेना. कित्याक घेना ते कोणाक भेटता ती. जेन्ना पर्यंत आमकां एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हातून वयचे ना. टोटल 3000 स्टुडंट व्हॉलंटियर्स आहा म्हणजे डिफरंट कॉलेजीचे. So NSUI Goa along with the committees we have come here along with the representative of each college. कळ्ळें न्हू. आतां तुमी पळयलें जाल्यार दिस इज अ रिप्लाय असेंब्लीन आयिल्लो. असेंब्लीन हांगा कोट्यांनी रुपया हेंच्यांनी खर्च केला. 450 crores has been spent. This is said by the sports minister. आमी म्हणना हें. स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणटा 450 कोटी स्पेंड केला टू ऑर्गनायज नॅशनल गेम्स. समज इतको पयसो खर्च केला जाल्यार हेंकां भुरग्यांक पयशे दिना कित्याक ते. एंड ड्यू टू द स्टुडंट्स 3000 स्टुडंट्स आहा बिकॉज ऑफ दीस व्हॉलंटियर्स जो आयज इव्हेंट घडोवन जाल्लो आहा सक्सेसफूल कित्याक जाला बिकॉज ऑफ दीस स्टुडंट्सांनी दीस रात काम केलेलें आहा इन डिफरंट डिपार्टमेंट. इन लॉजिस्टिक आसूं, इन ट्रान्सपोर्ट आसूं, इन स्पोर्ट्स हितून आसूं. सो ड्यू टू दीस व्हॉलंटियर्स एक इव्हेंट कंप्लीट जाता. सो विदाउट व्हॉलंटियर्स ह्यो इव्हेंट शक्यच नासलो आनी तांकां ते सायडलायन करता आनी तेंचेच पयशे दिना. सो आमी ते विचारपाक आयला एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टराक आनी जेन्ना पर्यंत मेळना तेन्ना पर्यंत आमी वयचे ना. एका व्हॉलंटियराचो पेमेंट कितको जावना. पण एका व्हॉलंटियराचो 500 रुपया पर डे इन एग्रिगेट काढलेला एव्हरेज. थोड्यांक 1000 रुपया पूण 500 रुपया पर डे इज मेजॉरिटी टू ऑल द स्टुडंट्स अँड यूथ. सगळे जे पास आउट जाल्ले भुरगे ते सुद्दां हांगा येवन काम केलेले. कित्याक गोवा हॅज सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड रेट इन द नेशन. तो जे भुरगे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहा ते स्टायपंडा खातीर काम केलां हांगा. आनी 3000 भुरगे ते भुरगे खंयचे आमदाराचे खंयचे मिनिस्टराचे भुरगे न्हय, सादे भुरगे, मिडल क्लास फॅमिलीक बिलोंग करपी भुरगे, गरीब फॅमिलीक बिलोंग करपी भुरगे. समज तेंचे कडेन पयशे आसलेले व्हॉलंटियर करचे नासले तो हेंचेच तुमी पयशे खाता. तर ते विचारपाक आयला आमी जेन्ना पर्यंत आमी मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगातून उठचेच ना. तुमी चार्ज दॅट इज 550 crore जे आहा स्कॅम. 6 जन बीजेपी मिनिस्टर पयलीं काल अकॅडमीक बुडयलो. आतां हेंच्यांनी गोंयचे जनतेचे पयशे घेवन हे चोरला. स्कॅमी म्हणना हांव कमिशनर म्हणना. ही हॅज रॉब्ड द मनी ऑफ पीपल ऑफ गोवा. 450 crore आसपाचे जाल्यार तसो इव्हेंट जावपाचो तो तसो जावंक ना इव्हेंट. So we as a student organization came here to ask for the deserving money. This रात तेंच्यांनी काम केला. सकाळचे येवन सांजचे वयताले ते. And these people belongs to middle class and बहुजन समाज भुरगे. आमचे भुरग्यांचे पयशे आमकां जाय. भुरग्यांनी खूब मेहनत केले नॅशनल गेम्साक लागून. इवन तेंची एग्जाम्स आसली, एग्जाम्साची स्टडी करप प्लस हे नॅशनल गेम्स आमकां हांगाले की पयशे मेळटले प्लस आमचे नॅशनल गेमीचे मार्क्स. सो ताका लागून भुरगीं येतालीं. बट आमी ऑलमोस्ट 4 म्हयने वेट केले. आयज येतले फाल्यां येतले बट आमचे पयशे येवंक ना. सो हांव इतकेंच म्हणटा की बेगीच्या बेगीन भुरग्यांचे पयशे येवंक जाय. सांजुजे ते आरियल वाठारात शिवजयंती दिसा 2 पंगडांमदीं वातावरण बरेंच तापिल्लें. ह्या संदर्भात 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्ले. सरकारान हे गुन्यांव फाटीं घेवचे न्हय अशी मागणी करीत शिवप्रेमींनी सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें. 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती दिसा सांजुजे दी आरियल वाठारात 2 पंगडांमदीं वातावरण बरेंच तापलें.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो सान जुजे दी आरियल वाठारात परवानगी नासतना बसयल्लो असो थळाव्यांचो आरोप आशिल्लो. तशेंच शिवजयंती दिसा कांय जाणांनी मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर माती शेवटून मारली. उपरांत तणावाचे वातावरण निर्माण जाले. ह्या प्रकरणात 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केले. हे घडणुके उपरांत तळावो आमदार क्रूज सिल्वा आनी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान गुन्यांव फाटीं घेवचे म्हूण मागणी केली. आमदार क्रूज सिल्वान मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भात पत्रय बरयलें. पूण सोमारा शिवप्रेमींनी हे गुन्यांव फाटीं घेवचे न्ही म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें. आयज आमी हांगा कलेक्टराक साऊथ गोवा कलेक्टराक एक मेमोरेंडम दिलें आसा की तुमकां खबर आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजाची जयंती 19 फेब्रुवारीक जाली आनी साऊथ जुजे दी एरियल हांगा जो एक इश्यू जाला छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू थंय इनॉग्रेशन आशिल्लें आनी तें इनॉग्रेशन करपाक आमचे आमदार सुभाष फळदेसाय हे थंय गेल्ले आनी तेंच्यान रिटर्न येत आसतना तेंचेर एक आक्रमण जालें. काही थंयल्या स्थानिकांनी तेंच्यार फातर मारपाचे प्रयत्न केले, माती मारपाचे प्रयत्न केली, हुश करून तांकां हाबरून लावपाचे प्रयत्न केले आनी ह्या घटनेचो सगळ्यात पयलीं आमी अत्यंत कठोर शब्दांत निशेध करता. त्यानंतर तुम्ही पळयलें आसतलें की हांगासरले MP हेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जे कोणाचेर थंय गुन्हे दाखल झाले आसात, 20 जाणांचेर गुन्हे कितें दाखल झाले आसात तर ते गुन्हे सगळे फाटीं घेवपाक जाय. थंयलो लोकल MLA जे आसा क्रूज सिल्वा हांच्यांनी CMाक एक मेमोरेंडम दिलें की हे जे गुन्हे दाखल झाले ते फाटीं घेवपाक जाय. त्या ठिकाणी लक्षात घेवपाक जाय की गोवा एक पीसफूल स्टेट म्हणून आमी सगळे पळयता आनी आज कोण तरी आज कायदो हातान घेता आनी तांकां तुमी फाटीं घेया म्हणटा तर हे चुकीचें आसा. आज फाल्यां सकाळी कोणें उठतलो, कोणाले फातर मारतलो, गोंयांत अशा प्रकारची सिच्युएशन जर तयार जाली तर ताका कोण जबाबदार आसतलो. त्यामुळे आज आमची सरकार कडेन मागणी आसा की कोणाचेच गुन्हो फाटीं घेवपाक जायना. कायदो आज कोणी हातान CM बरेच फावटी सांगता की कोणी कायदो हातान घेवपाक जायना. आज जे कोण कायदो हातान घेता आमी तर म्हणटा 20 जाण कित्याक तुम्ही जर जो सोशल मिडियाचो व्हिडिओ व्हायरल झाला तो जर पळयलो जाल्यार तेतून कितलीशी मॉप आशिल्ली. त्यामुळे त्या व्हिडिओसून तेंचे सगळ्यांचो शोध घेवन जे कोणी आसा त्या सगळ्यांचेर कठोरात कठोर कारवाई जावपाची ही आमची मागणी आसा. मुख्य बाब कितें की कोणाकच कायदो हातान घेवपाची हे दिवपाक जायना अशें आनी अशा प्रकारची स्थिती जर फाटल्या सकाळी झाली जाल्यार गोंयांत एक वेगळ्या प्रकारचे हे निर्माण जातले. तो एक रॉंग मेसेज समाजान वयतलो. त्यामुळे दिसता की जे कोण आज अशा प्रकारची मागणी करता कायदो जे गुन्हे फाटीं घेवपाचे तर ते कोणाचेच गुन्हे फाटीं घेवपाचे न्ही आनी जे कोण संबंधीत आहा तेंच्यार कठोरान कठोर कारवाई जावपाची अशा प्रकारची मागणी ह्या माध्यमातून आमी करता. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात.